आयज ही विशेष प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आपयल्या आमचे गोवंश रक्षा अभियान ह्या संस्थे मार्फत फाटली कितलीशींच वर्सां आमी गोंयान संपूर्ण गोहत्या बंदीत संपूर्ण गोहत्या म्हटल्यार गाय बैल वासरू यांची संपूर्ण हत्याबंदी गोंयान जावची म्हणून विविध संस्था वावरतात। त्या संस्थांचो एक समूह म्हणजे आमचो गोवंश रक्षा अभियान। माझ्या उजव्या सायडीन उबे आसात हनुमंतजी, जे गोवंश रक्षा अभियानाचे अध्यक्ष आसात। त्यांच्या उजव्या सायडीन आसात ते श्री सुशांत दळवी, ते गोवंश रक्षा अभियानाचे सदस्य आसात आणि हिंदू जनजागृती समितीचे ते रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांगासर उपस्थित आसात। माझ्या दाव्या सायडीन आसा ते भारत स्वाभिमान संस्थेचे उपाध्यक्ष आणि गोवंश रक्षा अभियानाचे सदस्य आसात आणि हांव सुद्धा कमलेश बांदेकर, हांव भारत स्वाभिमान ह्या संस्थेचो अध्यक्ष आणि गोवंश रक्षा अभियानाचो उपाध्यक्ष आसा। फाटल्या काही दिसां फाटीं 2-3 दिसां फाटीं आमी सीएम साहेबाक मेळ्ळे आणि तांकां आमी आमचे रिप्रेझेंटेशन एक दिल्लें आसा आणि तितून काही डिमांड्स जशे आतां मेरेन विविध उपक्रम आमी हातीन घेतले आणि ते सक्सेस केले आणि तेचीच एक फुडली पायरी म्हणून आमी आतां हे फुडें व्हरता उपक्रम आणि तेचेच एक निवेदन आमी सरकार कडेन दिले, मुख्यमंत्र्यां कडेन दिले आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्या बद्दल आमकां आश्वस्त केल्लें आसा। सो त्या संदर्भात सगळी म्हायती दिवपा खातीर आणि हो फुडलो लढो जो आसा किंवा फुडले जे आमचे उपक्रम आसात ते फुडें व्हरपा खातीर आमी कशा पद्दतीन काम करतले आणि आमचे नेमके डिमांड्स कितें आसात सरकार कडेन ते सांगपा खातीर हांव आमचे अध्यक्ष श्री हनुमंतजी हांकां विनंती करतलो की तेंच्यांनी सगळ्यांचो समोर मांडचें। नमस्कार। गोवंश रक्षा अभियानातर्फे परत एक फावट हांव तुमचें हार्दिक स्वागत करता। जशें आमचे कमलेशजीन सांगल्याप्रमाणे गोवंश रक्षा अभियान आमची संस्था 2012 कार्यरत जाली आणि वेगवेगळे काम घेऊन आमी फुडें सरल्यात। त्याच्यातलो तुम्ही मुख्य जाणात 2013 आमचो हांगासर 2012 मोठो गोंयचो पयलो म्हणजे गोंयकारांक जागो करपी असो मेळावो आमी घेतलो आणि आचार्य स्वर्गिस्त आचार्य धर्मेंद्रजी हे प्रमुख अतिथी असले आणि बाकीचे सगळे मान्यवर असले। 4,500 लोकांचो मेळावो ह्या आझाद मैदानाचेर जाल्लो। ती फर्स्ट क्रांती असली की गोंयकारांक जागे करप, गो हत्या बंदी विरोधात गायची हत्या थांबवप आणि ह्या गोमातेचो चमत्कार म्हणजे 2013 आमकां अशें सुगावो लागलो की आमी पयलीं जाणा असले की सरकारच्या कत्तलखान्यान सगळे लिगलूच चलता आनी त्या वेळार इलिगलिटी म्हणजे थंय ल्हान ल्हान वासरां मारपाक हाडलेली 2013। त्या वेळार आमी तक्रार दाखल केली, एक्शन जायना म्हणून आमी डायरेक्ट ऑनरेबल हायकोर्टा समोर आमी रीट पिटिशन म्हज्या नांवार फायल केली, गोवंश रक्षा अभियान म्हणून। रीट पिटिशन नंबर 296 ऑफ 2013। तुम्ही हो लँडमार्क जजमेंट हो येता, इट इज वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट हो फॉलो करता अदर स्टेट आणि पोर्टलाचेरूय आसा। भितर फर्स्ट टाइम बंदी हाडली स्लॉटर हाऊसाचेर, गोवा मीट कॉम्प्लेक्स, थंय ल्हान गोरवां मारप ना। 12 वर्सां वयले बैल मारपाक थंय परमिशन मेळ्ळें। त्या पयलीं 3, 4, 5, 6, 8 किंवा 6 म्हयन्याची सुद्धा ल्हान वासरां मारताले ते सगळे। आणि त्या वेळार हायकोर्टान, ऑनरेबल हायकोर्टान म्हज्या कस्टडीन म्हणजे आमची जय श्रीराम गोशाळा आसा, ताजो हांव अध्यक्ष आसा, गेली 17 वर्सां आमी कार्यरत आसा वाळपय। थंय ती कस्टडी आमच्या कडेन दिली आनी 113 बैल एकाच दिसा आमी वाचोवपाक आमकां यश आयलें। डेली 200 गोरवां थंय मारताले। कर्नाटक, महाराष्ट्रांनी चोरून गोंयची गोरवां व्हरून थंय हे बुचर असले सगळे मारताले इलिगल आणि टोटल डॉमिनेटेड बाय दीस बुचर इलिगल स्लॉटर जे आता चलता पळय ते करपी हे लोक। सो तेंचेर कारवाई करपाक 30 लोकांचेर कंप्लेन जाली। हायकोर्ट डायरेक्शन सुनावणी आणि हायकोर्टान म्हाका थंय एंटी मोटमांक स्लॉटर हाऊसा भितर बसयलो आणि डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, DYSP आणि वेटरनरी ऑफिसर अशी टीम आसा। त्या वेळार ते बंद पडले, त्यानंतर खूबशीं वर्सां बंद उरले आणि 2019 जेन्ना हे गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री जाले त्या वेळार आमी शिष्टमंडळ सगळे मेळ्ळे आणि तांकां आमी मागणी केली त्या वेळार की गोवंश रक्षा अभियानाची मागणी आसा की गोंयाच्या भुमीन गाय, बैल, वासरू, पाडो, द फॅमिली ऑफ काव शूड बी प्रोटेक्टेड, कारण ही परशुराम भूमी, गोमंत भूमी
आणि गायचे हांगासर मोठे गोमंचल भूमी म्हणून गाये वयल्यान हे नाव आसा आणि हांगा जर कत्तल जाता आमी ओगी रावचे ना आणि आमी लिगली आमी वयतले. त्या वेळार माननीय मुख्यमंत्र्यांनी बरो प्रतिसाद दिवन त्या वेळापासून थंय गोवंश मारप बंद आसलो, अजूनही बंद आसा. ईदाच्या निमतान हे लोक मारताले, कारण बकरी तुम्ही मनयतात मागीर बैल मारपाचो कितें प्रश्न? तर बैलाचो आनी संबंध ना किंवा कसलोच संबंध ना जाल्यार तुम्ही बैल कित्याक म्हणून हे थांबवूंक जाय. आणि आम्ही विनंती केल्या नंतर थंय बंद असले, पण आज जो आम्ही मेन डिमांड जो घेतला तो माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगले की तुम्ही थंय गोवंश मारपाचो बैल मारपाची बंदी हाडल्या आमच्या मागणीनुसार किंवा समस्त हिंदू संघटना आमच्या सगळ्यांच्या मागणीनुसार, पण आमकां ते इन नोटिफाय जाल्ले जाय दॅट प्लेस इज टोटली परमनंटली क्लोज फॉर स्लॉटर ऑफ बुल बोवायन सगळे आसा थंय केन्नाच फुडें मारचे ना अशें आमकां नोटिफिकेशन जाय, गॅझेट पब्लिकेशन. दॅट इज अवर मेन डिमांड. हे मेमोरंडम आमी घातला. तेजेर माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटलं आपणाक थोडो वेळ दी. सो आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी वेळ दितले. आमी ते म्हणटा थोडे म्हयने रावतले. दुसरे मेन कितें आसा की आज गोंयान इल्लिगल स्लॉटर जाता. हीच म्हजी जी रीट पिटिशन आहा 296 भितर हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्ले आसा की गोंयान खंय स्लॉटर करपाक बुल्स जावं कितेंच अलाउड ना एक्सेप्ट गोवा मीट कॉम्प्लेक्स. जाल्यार आज सगळीकडे बेकायदेशीर कत्तली चलता. तुम्ही आमी खूब कडेन इंटरव्हेन्शन जाता, पोलीस एक्शन घेयना. पोलीस कांय कडेन बरे ऑफिसर आहा ते एक्शन घेतात, तांकां धरले वतात. पूण हे इल्लिगल स्लॉटर भायर जर जाता पळय दॅट इज रॉंग. इट इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोड. आणि हे तुम्ही करप म्हणजे ताका सगळेच लोक जबाबदार. एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट जबाबदार आसा, पुलीस डिपार्टमेंट आसा, ती म्युनिसिपल एरिया आसा, त्या भायर ती पंचायत एरिया आसा. जंय जाता पळय खंयच करूं शकना एक्सेप्ट द प्लेस विच इज नोटिफायड. इट इज अ लिगल स्लॉटर हाऊस. बाकी खंय म्हणून इल्लिगल जे चलता पळय ते सगळे बंद जावंक जाय. आणि हेजे खातीर पयलीं कशें आसलें आमी दुसरो पॉयंट म्हणजे ते मागणी केल्ली पयलीं सुद्दां की इम्पोर्ट जाता बीफ फ्रॉम कर्नाटका. तुम्ही जाणा कर्नाटकान आयजूय इल्लिगल स्लॉटर हाऊस ना. सगळे बीफ येता, माल येता इल्लिगल. सो ऑन बाउंड्रीचेर तेंच्यांनी एक्चुअली ऑफिसर नेमचे, एनिमल हजबंड्री, वेटरनरी ऑफिसर, मागीर FDA ऑफिसर, पुलीस ऑफिसर. आणि अशांनी रावन ते थंय एक्शन घेवंक जाय. आज पर्यंत जावंक ना. मागीर तो चोल्ला घाट आसत, मागीर ते मोलेमच्यान येतात किंवा हांगा महाराष्ट्राच्यान येतात. हे सगळे सीज जावंक जाय. आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी कंप्लेन दिता, मागीर पुलीस एक्शन घेता, काही जाण गाडयो सोडटा. चडशे पुलीस पयशे घेवन करप्शन मोठ्या प्रमाणात आसा टॉप लेवला पासून. हे खंय तरी थांबोवंक जाय, तेजी इन्क्वायरी जावंक जाय. म्हणून आमी हे होम क्रायम ब्रांचीकूय मार्क केल्ले आसा, होम DGPकूय लेटर दिल्ले आहा, चीफ सेक्रेटरीकूय हेची कॉपी दिल्ली आसा. कारण इन्क्वायरी जावंक जाय आणि हे सगळें थांबोवंक जाय. तिसरे कशें आसा जेन्ना आमी 2008 जेन्ना गोशाळा सुरू जाली तेन्ना आमी बिचोले हांगासर इल्लिगल स्लॉटर हाऊसाचेर रेड मारलेली. आणि तेन्ना 14 बैल घेवन आमी वाळपयची गोशाळा आमी सुरू केल्ली. जाल्यार त्या वेळार आमी एक रीट पिटिशन घातले, कारण ती म्युनिसिपालिटी ज्युरिडिक्शन आसले. आणि हायकोर्टा मुखार आमी पयले रीट पिटिशन म्हज्या नांवान आणि गायत्री परिवाराच्या नांवान आमी गेले, आमच्या गोशाळेच्या नांवान 231 ऑफ 2008 की गोंयचे सगळे इल्लिगल स्लॉटर हाऊसेस आहा तेजेर तुम्ही एक्शन घेवची. आणि डायरेक्शन आसा बाय ऑनरेबल हायकोर्ट की ते डिमोलिशन जावं बाकीचे करचे. अजून पर्यंत खंयचीच म्युनिसिपालिटीन, पंचायत और गव्हर्नमेंट बॉडीन हेजेर एक्शन घेवंक ना. सो आमी मागता की ती ऑर्डर तुम्ही फॉलो करा, अदरवायज आमकां परत रीट कंटेम्प्ट फायल करचो पडटलो. सो हो आमी अल्टिमेटम दिताय आजच्या ह्या माध्यमांतल्यान एनिमल हजबंड्रीक, पुलीस डिपार्टमेंटाक, म्युनिसिपालिटीक. खास करून म्युनिसिपालिटी बिचोली म्युनिसिपालिटीन ते आमी नमूद केला. थंय अजून तो इल्लिगल स्लॉटर हाऊस आसा, थंय गाय मारली. थंय गाय मारून तिचे युट्रसूय जप्त केल्ले, पंचनामान हे जाल्ले. सो काव स्लॉटर इज नॉट अलाउड, इट इज बॅन्ड, स्टील इट इज हेल्ड अर्लियर. जाल्यार ती प्लेस इल्लिगल आसा, थंय इल्लिगल स्लॉटर जाल्ली, ती डिमॉलिश अजून जावंक ना. द स्ट्रक्चर शूड बी डिमॉलिश. म्हणून बिचोले आणि हालींच जो वाळपय थंय इल्लिगल स्लॉटर केल्लो ते धरला उस्मान खान हो मनीस, ह्या मनशाच्या घरान तो मारतालो. थंय तेजो स्ट्रक्चर आहा, तो गुणो येदो व्हडलो जप्त केला पुलिसांनी वाळपयच्या. वाळपय पुलिसांचे आमी अभिनंदन करता, खास करून PI शिरोडकर. हेणें
बरें काम केलें, सांगल्या बरोबर ते एक्शन घेतली, तेजी टीम आसली, त्यांचे आम्ही अभिनंदन करता. कारण असे ऑफिसर जर सगळ्यांनी केले जाल्यार आपल्या ज्युरिडिक्शनांतल्या खुबश्यो गोष्टी अंडर कंट्रोल येता. आज ह्या मनशाक आमी फाटल्या दिसांनी मागणी केल्ली प्रेस घेवन वाळपय की ताका तडीपार करचो म्हणून. तर वाळपय पुलिसांचे अभिनंदन, DYSPचे अभिनंदन आणि SP चे, कारण त्यांच्यानी फायल मूव केल्या. म्हाका सांगले ते दीस PIन फायल मूव केली आणि ऑलरेडी ती आता SP कडे पावल्ली आसा तडीपार करपाक ह्या उस्मान. कारण तेज्यो 5-6 केसी वाळपयन आसा आणि फोण्या आसा. फोण्या रस्त्या वयली गोरवां हो चोरतालो. थेफ्ट केसीस आणि इलिगल स्लॉटर हाडून परत वाळपय मारप, परत कापप आणि परत फोण्या व्हरून सप्लाय करप. सो त्या दीस ताका रेड हँड धरला, व्हेकल सीज जाली. गाडयेन म्हणजे कसली ती हेजी कार गाडयेन हे इलिगल स्लॉटर करून गाडी बदलून भितर स्लॉटरिंग करून माल व्हरतात. पुलीस चौकीचेर तांकां कशें सोडले वयता हे मोठो प्रश्न आसा. आमकां जे इन्फॉर्मेशन पब्लिका कडल्यान येता, बरे मागपी आहा जांकां दिसता हे सगळें बंद जावंक जाय, ते आमकां इन्फॉर्म केल्या उपरांत आमी पुलिशेक इन्फॉर्म करता. सो ह्यो गोश्टी सगळ्यो बंद जावंक जाय. दुसरें आमी मागता सरकारा कडेन की ह्या मेमोरंडमाच्यान ऑलरेडी दिल्या की तुम्ही आज पर्यंत इतली वर्सां आमी काम करता, मागणी करीत, आज सरकारा कडेन एकूय डाटा ना. बाबा एक तालुक्यान कितले जाण आसा बुचर, त्यांचे एक लिस्ट करा, प्रिपेअर करा. हे कोण बुचर, हू आर द सेलिंग द मीट, हे शॉपवाले कोण आहा, खंयचे ज्युरिडिक्शन आहा, त्यांचे कडेन डॉक्युमेंट आहा काय ना हे कोण पळयना. आज त्यांचो बिन भांडवली फ्लरिशिंग धंदो लाखांनी कोट्यांनी म्हयन्याक जोडटात ते रस्त्या वयली गोरवां उबारून. आज भुरग्यांक काम ना. आमी आज दूधकार रडटात, दूध गाय हाडून ताका आज दुधाक रेट मेळना, ताका पयशे मेळना. पूण हे कापता आनी हे भरपूर कोट्यांनी कमयतात. आज कोट्याच्यो लाखाच्यो गाडयो घेवन भोंवतात. सो हेंची इन्व्हेस्टिगेशन जावची. एक तालुका वायज लिस्ट ऑफ द बुचर प्लस मीट सेलर, जे कोण दुकानदार आसा हेंचे लिस्ट करचे आणि बुचर जे आहा, कित्याक खंय घटना घडली जाल्यार इमिजिएटली बाबा हे कोण आहा तांकां बूक करपाक, एक्शन घेवपाक इजी जातली. आज ते डिपार्टमेंट करिना. पुलीस डिपार्टमेंट हितूर सिरियसली जावंक जाय म्हणून आमी होम डिपार्टमेंट आनी CMा कडेन मागता की तुमी डायरेक्ट आमी परतू आतां अपॉइंटमेंट मागतले, पर्सनली सगळे डिस्कस जातले. कारण त्या दिसा CMाक तितलो टायम मेळोंक ना. आमकां जे इश्यूज आहा ते आमकां घेवन आमी बसतले परत. त्यानंतर दुसरो विषय जो असलो तो आम्ही त्यांच्या समोर मांडलेलो, तो नेसेसरी अमेंडमेंट करा म्हणून इनप्रिजर्मेंट. जे कितें आता आयज जो एक्चुअली सेंट्रलान मोदी सरकारान करूंक ना, इतली वर्सां आसा. आयज रूल जो आसा, सगळे ऍक्ट आसा, पेनल्टी आहा, ही पयलींची आहा 30 वर्सां पयलीं. आयज हेल्मेट जर घालूंक ना जाल्यार 1000 फायन जाल्या न्हू आतां त्या 100 वयल्या. आणि गाय मारली 50 रुपयाच आसा अजून. ताका आमी मागणी केल्ली जन्मठेप दियात, ताका मोठे हे दियात, ही आमची मागणी आसा. ते अमेंडमेंट हाडात. इलिगल स्लॉटर जाता ताका पनिशमेंट इन क्रायम शूड बी एनहान्स लिगली. आणि हे हितूर आमी म्हटलां कशें, गाय जर कोण कापता जाल्यार ताका जन्मठेप प्लस ताका 5 लाख रुपया पर्यंत दंड जावंक जाय. आणि हे ऑलरेडी गोमाता पयलीं कापलेली आसा बिचोलच्या हितूर, आमी ते उघड जाल्ले आसा. आणि अशे इलिगली कितले तरी इन्सिडंट नॉट रिपोर्टेड. पण ऍटलिस्ट एक ऍक्ट घेवन येया तुमी गोवा म्हणून. कित्याक महाराष्ट्र राज्याचे आमी अभिनंदन करता फाटल्या शिंदे सरकारान. तेणे गाय खातीर बरे पाऊल उचलले. थंयच्यान तेंच्यांनी कायदो कडक हाडलो. थंयच्यान खुबशे माल हांगा गोंयान येवपाचो बंद जाला. आतां टार्गेट इज ऑफ कर्नाटका आनी भायल्या केरळांतल्यान येता, तो हांगाच्यान एक्सपोर्ट केला जाता. सो हे स्टॉप जातले जाल्यार गोवान गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट ऍक्ट हाडूंक जाय. आयज ना गव्हर्मेंटा कडेन. आज आमकां एक हे दिसता मुख्यमंत्री गोप्रेमी आसा. मुख्यमंत्र्यांचे सहकार्य आमकां मेळटा, आमी त्या बद्दल तेंचे अभिनंदनूय करता, ते हे करता. पूण आमकां मेन जाय तुमी गो माते खातीर जे तिचे हक्काचे आसता आनी तेंचेर एक्शन घेया. तुमी कायदो दिया आमकां. आमी इतली वर्सां मागता आनी तो जाल्या शिवाय आमी फुडें उगी रावचे ना. आमी तालुका वायज आमचे आसात लोक एसोसिएशन, सगळे लोक, आमी ताका येणाऱ्या काळात आमी आनीक स्ट्रेंथन करतले. लोक जागृती मोठ्या प्रमाणात जाता. आणि हे घडपा खातीर आमचे वेगवेगळ्यो संघटना आमी फुडल्या दिसांनी मोठ्या प्रमाणात हे करतले. आमचो जो संकल्प आसा त्या खातीर गोमातेच्या रक्षणा खातीर आमी हे सगळे जी कितें नेसेसरी एक्शन जावंक जाय ते आमी सगळे करता.
सो हे सगळी माहिती जी आसा मेमोरंडम तुमच्याकडे आसात. अजून कितें तुमचे प्रश्न आसा जाल्यार विचार. गोंयांत जितले इल्लीगल जाता तितले बंद जावचे अशें नोटिफाय करचे अशी तुमची मागणी. इल्लीगल जाता पळय आता पळया इल्लीगल हे मारता पळय अजून एनजीटीची सुद्धा ऑर्डर आसा ती फॉलो करिना वेटनरी डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट. इल्लीगल खंयच मारूंक शकनात ते कित्याक देर इज हायकोर्ट डायरेक्शन आसा. म्हण आमी बी पळयतले आतां आमचे कडेन खूब डाटा येयल्लो आसा इल्लीगल खंय खंय जाल्ले आसा. आतां पयरचीच गजाल पळय इल्लीगल आयज बुल फायट जाता हे सुद्धा इल्लीगल आहा. देर इज नो लिगल बुल फायट हांगा खंयच अलाउड ना. तरी पयर एक आमच्या 2 पेपराचेर तरुण भारतार येयला वेळसांव थंय सावथ गोवा तो रेडो धिरयोचो आनी ताका तो जो मनीस आसलो केअरटेकर ताका मारून ताका मारलो रेड्यान. एका हितूर मारलो ताका. हे इतले कितले इन्सिडंट धिरयो चालू आसतना दोगांक गेल्या वर्सा मारले. सो मनीसूय टार्गेट जाता. गोरवां जेन्ना जी इंजर्ड जाता तो डिफिटेड जो बैल आसा रेडो हा रक्त बंबाळ जाता कितलो. इट इज अ मोर क्रुएलिटी. हे सगळे स्टॉप जावंक जाय. आयज क्रुएलिटी स्टॉप जायना मोठ्या प्रमाणात. हे दुर्दैव आसा आमचे गोंयचे आनी हे कन्सर्न डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट हे फेल जाल्ले आसा एक्शन घेवपाक. सावथ गोवान मोठ्या प्रमाणात धिरयो जाता. हेजेर आमी पयलीं खूब वेळा गोवंश रक्षा अभियानान मेमोरंडम दिला आवाज उठयला. आमकां जेन्ना जेन्ना म्हायती मेळटा आमी तेजेर हें करतात एक्शन घेवचे 112 कंप्लेन करतात. पुलीस ऑन टायम एक्शन घेयना. सो अशा ऑफिसराचे आमी लिस्ट आमी करतले. आमकां खबर आहा कोण ऑफिसर करता काय ना तेजेरूय आमी फुडल्या फावटी घेतले. होम डिपार्टमेंट तुम्ही खंय तरी कमी पडटा दिसता. हय डेफिनेटली कमी खंय तरी खूब कमी पडटा आनी हें इम्प्रूव जाय. आतां एक बरी गजाल जाली लोकांनी जागृत जावचे. फाटले जेन्ना डीजीपी आसले जसपाल सिंग तांकां आमी मेळ्ळे एक्शन प्लॅन दिलो कित्याक ऑनरेबल हायकोर्टा मुखार ह्या धिरयो खातीर आमी बी थंय हें केल्लें आसा. मॅडम नॉर्मा आल्वारीस हांची पिटिशन आसली आनी ताका आमी बी एफिडेविट दिवन जे जे चलता ते इल्लीगल जावचे ते स्टॉप करचे म्हणून हें दिल्लें. आनी तेणें एक केल्लें की हेल्पलायन नंबर डिक्लेअर केल्लो पूण तेजेर आजून जाय तशी एक्शन जायना. लोकांनी दिवंक जाय. हेल्पलायन नंबर इज डिक्लेअर बाय गोवा पुलीस धिरयो इल्लीगल धिरयो घेवन पूण तेजेर तेंच्यांनी ज्यो करूंक जाय ते एक्शन जाय. सर पण तुम्ही सीएमाचे अभिनंदन करता. होम डिपार्टमेंट सीएमा कडेन आसा. नाही नाही अभिनंदन करता. काही गोष्टी तेंच्यांनी केल्यो ज्यो स्टॉप दवरले जावं ते गोमातेक हें करता पूण सगळे काय सीएम एकटो तेज्या हातीन जादूची काडी ना. होम डिपार्टमेंट सीएमा कडेन आसा सर. डिपार्टमेंट म्हणजे सीएमान आनीक मातसो टायम दिवचो आनी तांकां ऑफिसरांची स्पेशल मिटींग घेवची तांकां डायरेक्शन दिवचें. और डीजीपी आहा न्ही डीजीपी बाकीचे आसा ते तेंच्यांनी करूंक जाय न्ही. सीएम सांगतात जाल्यार तुमी एक्शन घेया न्ही. आमी अभिनंदन इतल्या करता की सीएमाचे आमकां खूब होम मिनिस्टर कडून कॉपरेशन मेळटा. गोरक्षणा खातीर तेंचो सहकार्य आहा. ते स्वता गोशाळेन येवन गोपुजन करता. म्हाका दिसता असो गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री हो. आनीक बीजेपीचे इतले मुख्यमंत्री जाले अशें कोणीच करूंक ना पूण हो मुख्यमंत्री आनी आयकोन घेता मुख्य म्हणून आमी ताका मेन खंयचे कितें प्रश्न आसलो न्हू आयकोन घेता हें म्हत्वाचें आसा. आमकां जाल्यार म्हाका हांव इतल्या वर्सां पळयता असो बीजेपीन मुख्यमंत्री नासलो जो आयकोन घेणारो म्हणून आमी ताका अभिनंदन करता. आनी आमी आतां मेळटले त्याच खातीर न्ही बसोन आमी सराक सांगतले कितें कितें तुमी स्टेप्स घेयात. सो दॅट्स वाय आमी अपॉयंटमेंट मागला. मे बी आफ्टर ही जी आसा आमची असेंब्ली आतां बजेट सेशन जावन आमकां मेळों शकता. सो परतून सीएमाक मेळटले. हय मेळटले आमी. दुसरें कशें आसा ह्या सीएमान गायी ज्यो आमी गोशाळांनी व्हरोन तेचें संरक्षण करून तेची सेवा करतात तेचे खातीर मोठी मदत केल्ली आसा. सरकार तर्फे सगळे ज्यो गोशाळा कित्याक आयज स्लॉटर हावजीस आसले पूण ते स्लॉटर हावजीसान गायी सोडयतकूच जेन्ना आमी ताका शेल्टर दिताले तेन्ना पेमेंट कोण करपाचो कोणी करपाचो असो प्रश्न आसलो. आनी तो प्रश्न सरकारान ह्या सीएमाच्या अंडर सोडयला आनी बऱ्या प्रकारे सपोर्ट गायींची आमची गोंयची ब्रीड वाडोवपा खातीर तो दिता. सो इट इज तो तेचें जें इंटेंशन आसा तें इंटेंशन बरें आसा. तितून ह्यो ज्यो कितें वायट घटना घडटात तितून थोडे राजकारणी सामील आसात. सो ते जे कोण सामील आसात जे बॉर्डरीचेर पोलिसांक प्रेशर हाडटात की ते इल्लिगली जे स्लॉटर जाल्ले मांस आसा ते गोंयांत हाडपाक तेचेर तेंच्यांनी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय आनी ते स्टॉप जावपाक जाय. कित्याक गोंयचीच गोरवां भायर उखलून व्हरतात आनी भायरसून स्लॉटर करून कर्नाटकांतसून गोंयांत हाडटात आनी ते हाडटा आसतना ह्या नॉर्थ बॉर्डरीचेर कांय इशू ना ते पोलीस सारके वेवस्थीत एक्शन घेतात.
पूण साऊथ बॉर्डरीचेर थंय एक्शन जायना, थंय तेंचेर प्रेशर येता, सरकारी प्रेशर. सो तेचेर जो आसा पळय साऊथ गोवा, सो साऊथ गोवाच्या बॉर्डरीचेर जे चेकनाके आसात तेंचेर प्रेशर हाडटा, कोण राजकारणी हाडटा ते सोडून काडचे आणि तांकां व्यवस्थीत मार्गदर्शन करून ते इल्लिगल जे हांगासर ट्रान्सपोर्ट जाता ते बंद जावचे आणि लिगल जे कितें हांगासर स्लॉटर हाऊस जो गोंयांत चालू आसा तेचे जे कितें निवेदन आसा ते आतां आमी दिल्लें आसा की तितून थोडे चेंजीस करपाक जाय आणि हे जे आसा आमचें गो संरक्षण आणि गो संवर्धन हे दोनूय वांगडा चलोंक जाय असो आमचो डिमांड आसा आणि ताका सरकारान एक बाजू सांबाळटा जाल्यार दुसरी बाजू सांबाळपाची, जेका लागून गोवंश म्हणजे गायीचे जे संपूर्ण प्रोजेनी आसा, गाय, बूल आणि वासरू, ह्या तिगांकूय सरकारान सेफ करचें, कित्याक आयज ती एक्सटिंग्विश जावपाच्या मार्गार आसा आमची इंडियन ब्रीड. तिका सेव करतलो जाल्यार स्लॉटरिंग पयलीं बंद करूंक जाय अशें आमचें डिमांड आसा. आता तुम्ही एकीकडे गोवंश संरक्षणासाठी काम करताय, बरोबर, हत्या होऊ नये म्हणून काम करताय. पण आता नॉर्थमध्ये असेल किंवा साऊथमध्ये असेल रस्त्यावर एवढ्या गायी, बैल, वासरू असतात त्यांच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. ही समस्या पण एक मोठी आहे. नाही, कोण लक्ष देत नाही असं नाही. जेव्हा जेव्हा ऍक्सिडेंटल कॉल्स येतात, आमचा ग्रुप आहे गोशाळांचा, सो रेस्क्यू करून त्यांना ट्रीटमेंट केलं जातं. एक लक्षात घ्या, गाय आहे ना कुठल्याच गोशाळेत ही परमनंट नाही आणि गोशाळा ही सुरक्षित जागा नाही गायीसाठी. लक्षात घ्या, गोशाळा स्वरूप काय आहे, इट इज लाईक अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटलमध्ये पेशंट जातोय, तो ट्रीटमेंट झाला की परत तो आपल्या जागेवर आला पाहिजे घरी. त्याला आता आमचे गोव्यातले लोक जातात हॉस्पिटल GMC, त्यांना तिकडं परमनंट ठेवलं जात नाही, त्यांना घरी पाठवलं जातं. व्हेरेज सगळ्या लोकांची अपेक्षा जी रस्त्यावरची गायी काढा, हे जंगल आहे ना, पूर्वी जंगल होतं, गायींची जागा आहे, गायीसाठी मळ होतं, आज तिथं कॉन्क्रीटचं जंगल झालंय, बिल्डर लॉबीने कॅप्चर केलंय. गायी कुठं राहणार, मग गायीसाठी जागा कुठली? ही भूमी गायीची आहे, गोमाता आहे ना, ही भूमीच्या रूपात हे झालेली रत्न आहे. तुम्हाला 9 रत्न जिथं आहे झाले ना समुद्र मंथनातून, त्याच्यात 14 रत्न, त्याच्यातली गोमाता आहे. 14 दुसरं कसं आहे, पण ते आम्ही रस्त्यावरची गुरं आहे ना, रस्त्यावरची गुरं का रस्त्यावर आहे, आम्ही लोकांना पण अपील करतो, जिथं जिथं तुमच्या दारात जर गाय आली तर काय असेल तुम्ही खायला द्या त्यांना, तुमच्या घरात काय असेल तर, आणि असं पाठवू नका. कारण गोमाता ही फक्त देशी गाय आपली रस्त्यावर आहे. लोकांनी घरात ठेवलंय जर्सी गाय, ती गाय नाही, इट इज अ मिल्किंग मशीन. जर्सी गाय ही गेल्या 40 वर्षा अगोदर तिचं शोध लावलाय डॉक्टर कुरियन वर्गीस, हे प्रणेता आहे त्याचे. मग ते फक्त मिल्किंगसाठी आहे. आणि खरी जी आपली परंपरेची जी हजारो वर्षाची जी परंपरा आहे, दत्त महाराज, आज गुरुवार आहे, दत्त महाराजाची जी गाय आहे ती आज रस्त्यावर फिरते. महादेवाचा नंदी आज ऍक्सिडेंटमध्ये आहे, महादेवाच्या नंदीला कापलं जातं. पण त्याची लोकांनी पण सेवा केली पाहिजे, लोकांनी आपापल्या परीनं. पण रस्त्यावर फिरते याचा अर्थ नाही ती कुठंतरी झाडाखाली बसते, आपल्याला काय मिळतं, पण प्लास्टिक देऊ नये. लोक आता काय करतात, खाताना राहिलेलं काढतात आणि प्लास्टिकनं टाकतात. गाईला पहिली प्लास्टिक खावं लागतं, तिला भूक लागलेली असते, ती केळ्याची साल खाण्यासाठी पहिली प्लास्टिक खावी लागते, म्हणून गाईच्या पोटात प्लास्टिक मिळतं. ती जर तुम्ही सेपरेट करून तिला फीड केलं ना, खूप पुण्य आहे ना गाईला. गाईला फीड केल्यानंतर आता हल्लीच एक मंत्री कुठं गोव्याबाहेर गेला आणि त्यांनी गाईची पूजा केली, पण तोच मंत्री गोव्यात या बुचरना सपोर्ट करतो, इथं बेकायदेशीर कत्तलीसाठी तो हे करतोय, सपोर्ट करतोय. अशा मंत्र्याचा आम्ही निषेध करतोय. तू कुठं चल, तिथं गायीची पूजा करतो आणि गोव्यात आला की वोट बँकसाठी तू त्या कम्युनिटीला ऍप्रेस करण्यासाठी तू त्यांच्या बाजूनं भूमिका घेतो. हे आम्ही बघितलंय, कळलं तुम्हाला. अशा मंत्र्यांना पुण्य मिळणार नाही, कारण ऑलरेडी पापाचे धनी आहेत. आणि सध्या सुद्धा या भाजपच्या या आमदार आहेत ते बीफ खाणारे लोक आहेत. आम्हाला माहित आहे कोण कोण आमदार बीफ खातो, कळलं ना. अशा येणाऱ्या काळात ती आमची भूमिका आम्ही स्पष्ट करणार या व्यक्तीबरोबर, कारण आम्हाला लोकजागृती करायची आहे, लोकांना जागृत करायचं आहे. लोक मग काय ते ठरवतील. त्याशिवाय हे बघा, महाराष्ट्रात त्यांनी मोठं, महाराष्ट्र केवढं राज्य, गोवा एवढंच राज्य आहे, पण इथं आपल्याकडे नको नको ते विषय चालतात. आणि गो हत्यासाठी मोठं बाहेरून, आता परवाच याच्यातून बीफ आलं, रेल्वेतून चोर माटाने खूप येतात, ते इन्फॉर्मेशन मिळतात. काही ॲनिमल हजबंडरीचे चांगले ऑफिसर आहेत, पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये चांगले ऑफिसर आहेत, म्हणून ह्या काही ऍक्शन्स होतात, नाहीतर हे होत नाही. आज रेल्वेतून दिल्लीतून बीफ इलिगल गोव्यात येत आहे बघा. म्हणजे याच्यात तुम्ही सुद्धा थोडं वॉच ठेवा, कुठं कुठं येत आहे आम्हाला सांगा, पोलिसांना सांगा.
तुमचा पण सहभाग पाहिजे मीडियाचा, तर आपण एकत्र लोकजागृती चांगल्या प्रकारे करू शकतो. दुसरं कसं आहे, रस्त्यावर भटकणाऱ्या गुरांसाठी जी स्कीम आहे स्ट्रे कॅटलची स्कीम, आणि त्याच्याकडे विविध 8 गोशाळा गोव्यातल्या कनेक्टेड आहे. त्याच्यामध्ये प्रोसिजर असं आहे की त्या पंचायत किंवा त्या नगरपालिकेने संबंधित गोशाळांकडे तो करार केला पाहिजे. मग ती गोशाळा आणि संबंधित नगरपालिका जी भटकणारी गुरं आहेत त्यांना घेऊन त्या गोशाळेमध्ये त्यांची व्यवस्था करायची, असा तो कायदा आहे. त्याप्रमाणे सरकारचं अनुदान त्यांना मिळतं आणि त्याची अंमलबजावणी चालू आहे. म्हणून आज आम्ही बघतो की विविध गोशाळांमध्ये आज संख्या जी वाढते ती ही पकडलेल्याच सगळ्या गायी आहेत रस्त्यावर. त्याच्यातल्या त्या गोव्यातली सगळ्यात मोठी गोशाळा शिकेरी मय, ते 5,500च्या वरती ज्या गायी आहेत, 4,250 हो 4,250 हा आकडा त्या अनुदानासाठी आहे, पण 5,500च्या वरती ऍक्च्युअल तिथे गायी आहेत. आणि त्या ज्या गायी आहेत त्या रस्त्यावरतीच पकडलेल्या आहेत. सो रस्त्यावरती पकडून त्या गायी गोशाळ्यामध्ये नेणे हा प्रोसिजर चालू आहे, पण त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूने त्यांची संख्याही वाढते. सो त्याचा सगळा मेळ जो आहे तो घालायचं काम चालू आहे. पण विषय असा आहे की ते संरक्षणाचं काम आहे आणि संवर्धनाचं काम आहे आणि संरक्षणाचं पण काम आहे की वाचवल्या पण पाहिजेत. सो वाचवण्याकडे पण सरकारने लक्ष द्यावं, हा आमचा मुख्य विषय आहे. आणि किती असले प्रश्न बरं, तुम्ही सगळेजण आमच्या विनंतीक मान घेऊन केल्याबद्दल आणि गोवंश रक्षा अभियानातर्फे तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणतात. तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, तुमकां जेन्ना जेन्ना टायम मेळटा, ज्यो गोशाळा आसा लागीं आसात पळय ते सगळे कडेन तुमी विजीट करचे आणि येवचे. खास करून आमी तुमकां आमची वाळपय गोशाळा, जुनी गोशाळा गेली 17 वर्सां पासून आमी काम करतात. कत्तली खान्यांतलेच बैल आमी सोडयल्ले आणि हायकोर्ट याचिकेन घेवन आमी कायदेशीररित्या शांततेच्या मार्गान लढो उबारून आज आमी कार्यरत आसा. अशें तुमी येवचे आमचे कडेन आणि थंय तुमकां सगळे एक्चुअली प्रॉब्लेम्स कितें आहा ते बी लक्षांत येतले. सगळ्यांक एकदा धन्यवाद.